पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदियाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमावन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक घोवड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांत धाडून म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावं देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.